आजचो सत्कार हो राजकीय दृष्ट्या म्हज्या विरोधी पक्ष नेत्याचो आसा, पण RDXची निवड ही अत्यंत तंतोतंत आसा. ज्या मनशान गोंयच्या राजकीय क्षेत्राचेर लेंदिएस्ट इनिंग खेळ्ळो, अत्यंत आत्मविश्वासपूर्वक खेळ्ळो, केन्नाच वाहवत गेल्लो हांवें पळोवंक ना. आय हॅव बीन वॉचिंग हिम फ्रॉम माय स्कूल डेज. म्हणजे हांव जेन्ना SSC जावंक नासलो तेन्नाच्यान ताचें राजकारण हांव पळयतां. गोंयच्या विधानसभेत आनी गोंयच्या राजकीय पटलाचेर अनेक घटना घडल्यो, इतिहासांत तांची नोंद आसा. पण खाशांची वर्तणूक ही खास असली आणि म्हणून आज मुख्यमंत्री असूनही तांच्या पदराक जी ट्रेजर ऑफ नॉलेज, ट्रेजर ऑफ एक्सपिरियन्सीस आसात त्यो शेअर करपा खातीर म्हाका केन्नाच कमीपण सोडच पण सदांच समाधान दिसता. विरोधी पक्षाचो नेतो असून सुद्धा ताणें सांगलेली गजाल ही म्हाका सिरियसलीच विचार करची पडटा. खातीर ह्या समाजा खातीर, गोंयच्या समाजा खातीर एक अभूतपूर्व योगदान दिवपी अशे व्यक्तिमत्व सोदून काडून तांकां फेलिसिटेट करप, तांचो गौरव करप खरीच गरज आशिल्ली अशा कार्यक्रमाची हांव ह्या गोष्टी बद्दल RDX गोवाचे मनपूर्वक अभिनंदन करता. आणि अशेच कार्यक्रम ताणें गोंयच्या हिता खातीर, गोंयच्या भल्या खातीर परत परत आयोजीत करचे. RDX गोवा जे आज सबंद गोंयभरांतल्यान एक बरो चॅनल म्हणून फुडें आयिल्लो आसा. एक सत्यता, वस्तुनिश्ठता आणि ज्यो गजाली गोंयच्या हिता खातीर आसात, गोंयच्या भल्या खातीर आसात त्यो फुडें हाडपाचो प्रयत्न तांच्या कडल्यान जाता.